घेता तुका आत्म्याचो दान बापा पोसून घेता तुका आत्म्याचो दान बापा पोसून घेता तुका आत्म्याचो दान बापा पोसून घेता तुका जेजू मोने धरून जेजू मुखार घालून जेजू चिकून रावून बापा मुखार येता जेजू मोने धरून जेजू मुखार घालून जेजू चिकून रावून बापा मुखार येता आत्म्याचो दान बापा पोसून घेता तुका आत्म्याचो दान बापा पोसून घेता तुका आत्म्याचो दान बापा पोसून घेता तुका आत्म्याचो दान बापा पोसून घेता तुका. रोजी लॉपीस हिका सर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तिका संपल्यार आयज 1 वर्स भरता. तिच्या कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय तिचे बरोबर मागुया. तेच परी तुमच्योय गरजो बरोवन भक्तीपणी ह्या मिसा भेटयेंत वांटो घेयात. आयज आपलो वाडदीस समरमतात जायम पिरीस, लुइजिनिया फेर्नांदीस, ग्लॅडीस कार्दोजो तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. तेच परी आयज काजाराचें वरोस समरमतात फ्रांसिस्क आनी पियेदाद तांचेर आशिर्वाद मागुया. हो कुटुंब तांच्या बापाक समर्पुया. तांचो पूत जोनस सेमिनारींत गेला आपलें आपोवणें शिकूंक ताचेरूय आशिर्वाद मागुया. आनी तांची आवय जी दुखेस्त पिडेस्त आसा तिका गोठाय आनी कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडीदो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या सोम्या कागुतो सोम्या सोम्या कागुतो Krista Krista कागुतो Krista Krista Somia, Somia Kaguto, Somia, Somia Kaguto. तेच परीन जॉयलन वेगसूय आपलो वाडदीस रमता ताचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा बाग्यान तांकां मरेची शकाय आमकां फावकले देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणांच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. Ezekiel prowadacze pustoka वेलें वाचप.
सोर्वेस्पोरान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगोड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलोलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवलो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुडोना, विलाप आनी हास्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिला तें खा. हो कवलो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या गरोण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवलो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कवलो दिता तो खावून दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोनवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या गरोण्याशी वच आनी हांवें तुका फॉर्मायला तें ताका सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सगलीं म्हणुया, तुजें उतर म्हज्या तोंडाक गोड गोड मोव कशें. सगलीं दोन ग्रेस्काय मेलोले पोरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवादे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपा भांगरा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलेली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोनवा परस ओदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आदनिकान आशोवन आशोवन खोर्शेता म्हजें हड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesvorazoi, 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 sorvesvorazoi. सोमी म्हणटा, म्हजें झूम तुजेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Sorvesvorazoi, 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 sorvesvorazoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोंगया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्ग राज्यान सगळ्यावन व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताच्या फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरीं जाल्या शिवाय स्वर्ग राज्यान तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्ग राज्यान सगळ्यावन व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्या कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाका घेता. पळयात, हांव धाकटुल्यांतल्या एकाची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये, कारण
हांव तुमकां सांगतां तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोड तांबोन आसतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हंय दोंगराचेर सांडून हिंडांतली पेल्यान चल्ल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासतल्या न्हंयान न्हंय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक कुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखरणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबीन हांव चिंतालो ऑगस्ट कॉमेस जाल तेन्ना तावन बोमोर सायबणीचेर नियाळ करूंक आयच्या दिसा. पूण चिंतलें आमकांय फेस्त कोनाय आनी लोक म्हणटा अरे हो बोमोर ती कित्याक कोता परंपरा ती. पूण पादिगरान अनाउन्समेंट गायलो जेन्ना आयतराक हांव अनाउन्समेंट कोता म्हळें 13वेर बोमोर सायबणीची परब. म्हाका दिसलें देवूच उलयता पादिगरा वरवीं. हांवें सर्मन करूंक हांव स्टार्टेड इन अ लायटर वेन. आयज बोमोर सायबणीची परब आनी फामाद म्हणटा तें कांदोलें न्हू. आयज जायत कांदोलकारांक जे भाशेन ती सायबणीचें मरण दाखयतात मोर्थ दाखयतात ताचें चित्र वॉट्सॅपाचेर धाडटलीं आनी विश कोत्तलीं हॅपी फिस्ट ऑफ बोमोर्थ ऑफ आवर लेडी. पूण कांदोलेंच एकलींच करिना घोडे तें सारकें प्रसिद्ध जालां फामाद जालां. पूण असोण्याय कोता मुगे घर लागीं आसोल ना बेली आसोल ना तिवूय कोताय. आमगे पादिगार फादर डॉमिनिकागे गांव माजोर्डा कोता. रायतूरचे इगोर्जेंत कोता पॅरिश चर्च ऑफ रायतुरा ती कोत्तात. कुट्टाळे कोत्तात आदी केपें कोत्तालें आनी पणजे कोतालें. आनी पणजे तरी आख्खो आल्तारूच आहा चित्ताल्लोलें कांतोयलोलें लांकडाचेर जे भाशेन सायबणीचें मरण जालें तें. फुडें आतां कोवीड जावन जायते परंपरीक फेस्तां पोतून तीं चालू दवरलेलीं नात. पणजे हांव 2 वर्सां तीं पोतून आमी करूंक ना कित्याक सायबीण घालताले लोक म्हाका विचारतालो फादर सायबीण हांवें म्हणून आमी ती आनी कॉमेर्स खेळ ना आतां न्हू. असोण बी केल्यार सायबीण दवरतात 13 14 आनी 15 तिचें स्वर्गावरण. बेलसांव स्वर्गावरणाची परब जाता. सायबीण मागीर उंच उबारलेली दाखयतात स्वर्गावती ती मोर्त कोताय जाल्यार हांव नोको आय एम नॉट श्युअर अबावट दॅट. आनिकूय आसत लायक बाती जाता चुकलो हांव बाती सांगूं. आनिकूय आसत जंय मोर्तीचें फेस्त जाता. पूण घोडे आमच्या ध्यानांत आनी आमच्या जाणविकाय न्हिला. आय मे बी नॉट अवेर पूण खबर आसल्यार तुमच्यान सांगूं जाता. नेक्स्ट टायम आनी खंयचें गोंयचें सर्मा कोत्ता हांव शुअर इम्प्रोवायज कोन्न ती एड कोत्तलो. मोर्त हे दीस हो दीस मोर्त आनी ऑर्थोडॉक्स चर्ची हें फेस्त भोव म्हत्वाचें. आनी ह्या पासत 14 दिसांचो उपास ते कोतात. तांगे 4 भासांचे उपास जातात. 4 पावटी ती उपास कोत्तात. व्हडलो म्हणटा तें कोरेज आमी कोताय तेवूय कोताय. पूण ते सायबणीचे भोव मोर्तीक ते उपास कोत्तात. आनी ते भोव मोर्त म्हणनात. आनी आमी कातोलकांनी भोव मोर्त म्हणूंक जायना. धर्मिस्यान दे मारये म्हणजे एक व्हड न्हीद अ डीप स्लंबर. सायबीण माय न्हिदली आनी तिका कुडी ओतम्या सोद तिका स्वर्गार व्हेली. पयर हांव एक पोस्ट चोयतालो फेसबुकार कोण बरो फोंड मेळपी ताका सायबणीचो. वी हॅव फावंड अ टूम दीस इज अ स्लॅप फॉर क्रिस्टियनिटी. ऐसो मानना काय ऐसो मानना काय. हांव आय एम नॉट गोईंग टू इंटू दॅट कॉन्सर्ट तेगे टूम खूंय आहा तें कितें तेचेर हांवें आयचे परबे तेजेर वाचलो ना. पूण तें घेवन हें जाणाक आवय सायबणीक आमगे बाबा तालोलो कितें जालें आमी तूं वर्स कितें मानतालें तें घेवन हें कोणाक रोखडें कितें येता एदीक कितें येता हळ उज पेटोता आमगे बाबार्ताक तें घेवन नाचूच न्हू. पूण हांव म्हणून सोदता आतां 2 भाशेन हें फेस्त पळोवंक जाता. बोवा मोर्त दे नोसा सेन्योरिया म्हणजे सायबणीचें मरण. सायबणीचें बरें मरण तेगे जिवितूय तें बरें मरणूय तें बरें जावं. पूण ती मेलना. चर्च डज नॉट से शी डायड. ती मेलना. धर्मिस्यान दे मारये म्हणजे ती एक व्हड न्हीद न्हिदली लांब न्हीद. आनी त्या 2 आपोस्तलांक कळ्ळें जे तिचे पासून विनोती कोत्ताले ते स्वर्गार कांदोल गेले ते दाखयताय. सायबीण मांय काशवां दवरलो आहा आनी सगल्या
आपोस्लांच्यो इमाजी ते दवरतात जे तिचे पासत रुदन करतात एके भाशेन पण मागतात विनवती कोता देवा कारकांता आमच्या सोम्याची आवय स्वर्गार गेली. दुसरी भाशेन पळोवंक जाते नोसा सेन्योर दे बो मॉर्थ म्हणून कितें बऱ्या मरणाची सायबीण हॉलिडे ऑफ गुड डेथ आनी आमी सगल्यांक चुकोय नासतना कोणाक सगल्यांक बरें मरण जाय. आतां बरें मरण म्हणल्यार कितें हो प्रश्न सगलीं सुसेगाद आपल्या कुटुंबा बराबर रातचें जेवण जेवून आपलेच बाजेर सुसेगाद पासार जाली म्हणजे दे पास अवे पिसफुली बरें मरण न्हू काय बरें मरण तेल ताका आपणागे फॅमिली बराबर सगलींची UK लंडन आलो ती सगलीं भुरगीं बाळ येयलीं आनी तेंचे बराबर वी हॅड अ गुड टायम गुड डेथ ही गॉट. सपोज एक्सिडंट जावन मेलो केसो मरण रे सायबा न्हू येत ना आमचे म्हळ्यार सपोज वयतना खंयचे पणजे गेला होंडापण मळ्ळो आय एम नॉट कंडेमिंग म्हाका मागीर हें कोणाकाय होंडापण मेलो सपोज सारकें येसो दुयेंस जालें तोंड पेडेर हात पेडेर आनी कितें केलें केसो मरण रे सायबा बरें मरण न्हू. सपोज येसो एक्सिडंट जालो तकली सोदूंक पडटा 2-3 दीस खूंय गेली तकली हे जिलान तूं केसो मरण रे सायबा. गोळ घेवन मेलो केसो मरण रे सायबा. पियोन पियोन धांदळ कोन मोडफोण कोन मेलो सगळें लिवर पेडे जावन रोगो तुंकून मेलो केसो मरण रे सायबा. ऑल दीस वी वील क्लासिफायड बॅड डेथ ही बरी मरणां न्हू पण वायटोवें मरण तें जो आत्मो जेजूच्या सोम्या जेजूच्या कुरपेन कुरपा नासतना मोतात ह्या पासत सदांच आमगे पुर्वज आम सांगताले आनी तुमगे आवय बापून सगळ्यांक सांगिल्लें आसा बाबा बऱ्या मरणा पासत विनंती करात प्रे फॉर अ गुड डेथ स्पेशली वेन यू गो टू स्लीप न्हिदोंक वयता तेदोना बऱ्या मरणा पासत माग प्रे फॉर अ गुड डेथ आनी बरें मरण म्हणून कितें जो आत्मो कुरपेन मोता ज्या आत्मो मेल म्हणटरी आंज बडवे येतात तेका व्हरोंक आनी ज्या आत्म्याक संदेसांव मेळटा तेका पयले सुवातेर सद्दां न्हिदोंक वयतना चिंतात ही मुगे गोडये भाजेर ही निमाणी न्हीद जायत ह्या पासत कुमसरा वरवीं आत्मो नितळ दवरात. ह्या पासत पळय सदां म्हणटा सुमनाच्या सुमनाक कुमसार वयचें तुका तरी पातोक आहा तें मेडिसीन ओकोद काडूंक तुगे रोग आनी तुका तरी पातोक ना ठोनीक तें तुका गोठाय मेळोंक दुसरे पाटी हांको पातोक कोना जाच्या. सद्दां आयताराक जेजू घेयात जेजूच्या एकवटान बी युनायटेड टू हिम एंड हीज चर्च पवित्र सभेच्या एकवटान आनी मिसा येवप पवित्र जेजूची कूड आनी रोगोट शेवप इज अ बिगस्ट सायन दॅट वी कॅन शो टू द वर्ल्ड दॅट वी आर युनायटेड टू द लॉर्ड एंड हीज होली चर्च. आनी तिसरे सुवातेर बरें म्हणून म्हळ्यार सायबणींगे आसा आज कितल्या फामिलींनी तेच सोळा तेच कोनाय आमगे गोडे थोडे टायर्ड जाताय थोडे गोडे शिंकपा आहा थोडे रांदपा आहा जायत प्रश्न पूण तेच सोडून जायना न्हू सायबणीन तेच मागिला थोड्यान रिप्लेस केला तेर्सीन म्हूण तोर बरें लागत म्हाका तेका पोत म्हणटा तेर्सीन म्हूण सायबीन तेर्सीन मागलो ना तेर्सीन तुवें केला हांवें आनी तुवें टू जस्टिफाय आर नॉट डुईंग द तेर्स पूण सायबीन तेर्स मागिला रोजरी मागिल्या रोजरी करात सायबणीको मागात आनी तुम तरी सायबणीको मागिलें ह्यो 2 वस्तू शुअर तुमगे जिवितां आसतल्यो पयले सुवातेर कुमसार आनी दुसरे सुवातेर बरें नितळ निर्मळ काळ कुरपे बरीत काळजान जेजू घेवपा फादर हिस्टनान सांगलें न्हू जेजू घेया केशें घेयना काय पातकान रावन जेजू घेयना काय तेका लागून म्हाका थिंग आडकोड जाता जेन्ना म्हळ्यार सगळीं तुमी कोमुन्या येयाय कोणू जेंगे काळीज कुरपेच्या बेसारा हुज हार्ट and your life is in a state of grace. आतां तुमकां कुमसार जावंक पावूंक ना मिसाक गेली मोन्नाची कितें करूया वय तेदोन घे कोमुन्या पूण इमिजिएटली आफ्टर दॅट रोकडें थाबड थोप थर्ड वॉर्डान इन ग्रेट हेस्ट कुमसार जा आनी पातोक मेकळी कर. आमी तें विसरता कितें करूया फादर हांव कुमसरा पावना न्हू मुगे हें आहा तें आहा पूण इमिजिएटली try to seek confession. Padri sod and kumsar.
सो आयज मागुया. आयज आदी मोरणां आम जायत बेजाली, मोरणां बिरांत उणी जाल ना आहा, पण मरण आम फकाण जाला. आयज मनीस मोता आपणागे आबूजपणाक लागोन, पयली चुकी लागोन मोता घडये जायत. आयज आबूज जावन मोता मनीस. आमगे तन्नाट पळयात, तन्नाटींकडे काजो जाले 4 भुरगीं जालीं, पण आजून तन्नाटपणाचे नाच चलता. ताका लागून जायते आमगे कुटुंबांतलीं बायलां तांकां भुरगीं बेगीन नाकाय. दे वॉन्ट टू एन्जॉय देयर लायफ. एन्जॉय कोराय कोण सांगलां, पूण जितली टायम येता तितली माय भुरगीं जायनाय. मागीर सायबिणी माताय, सायबीण माय भुरगीं दिगे, सायबीण माय भुरगीं दिगे. ती म्हणटा जेन्ना शॉप ओपन आसलोलें, कावंटर ओपन आसलो, तेदोन तुमी मागोना. आतां कावंटर बंद जालो. ताका लागून नियाळात जायते पावटी देवान तारयल्या वेळा आदीं आमीच मरण मागताय. न्हय फकत एक्सिडंटां, आमगे घरान चलत कितें. कितलीं जाणां आमगे भुरगीं गुंगी वखदाक आहात, ड्रग्साक आहात. हेंवूय नियाळचें आनी हेंवूय चिंतचें. जायत्या वस्तींत आयज दुयेंस कित्याक न्हीद ना, सारकी सिंपल वोज न्हीद ना. आनी हांव सदां सांगता 10 to 2 दीस इज द गोल्डन 4 hours यू हॅव टू स्लीप. आदीं भुरगीं आमी सगलीं 8 न्हिदो वयतालीं, 9 न्हिदो. आयज कितें 4 न्हिदताय सकाळीं. मागीर तुगे बॉडी चलतो कितें काय न्हू. हें बरें काळें जालां, बरें मेकअप जालीं हिंगा काळें. मागीर तेवशी लायताय. न्हीद ना जावन, न्हीद इज ना जावन सगलीं कॉम्प्लिकेशन, ऑल कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट. ताका लागून मरण जेन्ना देव थारायत तेदोन येता तें बरें मरण. तें घेच्याक मागुया. थोड वळवळोन मेळटा. हें बऱ्या मरणाक तुका तयारी. आदीं तुवें जिवितां इतलें पातक केलां, इतलो देवाक अपमान आयला, देव तुका तयार कोता. मरणूय देर. ताका लागून पयर सुरवाती उतरां आयतरां बरीं आसलोलीं. क्रिस्तांव मनीस उक्तें जनेल न्हय दांपलोलें देर, पूण आमी आतां जनेलूय दांपिलां. लांकडा जनेल गायलां, कार्डबोर्ड गायलात, उजवाड इनाजाच्या. सायबीण माय तें देर, तितूंतल्यान सदां आमगे जिवितांत उजवाड सांगतलो. सगल्यांक आमकां बरें मरण मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. C21 कितें घालताय त्या उड्यान पान 30 आनी 7. C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उड्यान, कितें घालताय ती कासी, यादी बाबाच्या मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिनी आमच्या आनी आख्खे भवीक सोयीच्या देवा सर्वेस्वर मानून कोणवाळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे मातेचो ग्रास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानू शिको तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळे आनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतलें आमकां सडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेस्त भोगतां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता संसार बोला तुझ्या वैभवा तू स्वर्गी तुका सोयसो सर्वेस्पराची नामी एका कागासो स्वर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया Gesù melo, Gesù जिवंतलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयचो बेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या आस बिस्मा सिमिया आमच्या औशिलेर बिस्मा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. Kitek razotki podvianing moima tuji sasnacha sasna. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पयचवेच्या भावार ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. Amen. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. Antumche soviasu. एकामेकाक शांती दियात. Devache shiri. Samsarache paap katali. Amchi kaklut ko. Devache shiri. Samsarache paap katali. Amchi kaklut ko. Devache shiri. Samsarache paap katali. Amka shanti di. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावया. शेड्यांक आवदार D40 पान 70 D46 पेज 74. 소강 성강 시리아 가오다 모치 우리 이도 소리야 어루이 더상 사도 사와 서로 다가 수바우다 배우다 위스와서난 수지 아마 시리아 노래 지수 Ainda siga como somos, eu dou isso só da suji. Alma cheia glória de Jesus. Ainda siga como somos, só da saúde. Ai lá dentro, nos manatri, solo miro, onde cheia. Soda suci, alma cheia glória de Jesus.
teu dom esforço-nos amor cheia glória a Jesus, em gratidão dou-vos o mundo. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंतांकर मरे देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय वरी तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजे सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो. तुमचे सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. दा सर्वेस्वराक आर्गां दियात. पान 802. E10 पेज 82. सर्वेस्वराक आर्गां दियात. आपलो आर्गां दिता सर्वेस्वराक